मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत एक फावट विधानसभा विसर्जित करीत म्हूण काँग्रेसीन उक्तायली भिरांत. बरयलें राज्यपालाक पत्र. तशें जाल्यार काँग्रेसीक आफोवपाची मागणी. आदलो आयजीपी सुनील गर्गाचेर लांच घेतली म्हूण केस घालची ही मागणी घेवन वास्कोचो उद्देजक मुन्नालाल हलवाई वतलो सुप्रीम कोर्टांत. पायांनी अपंगूळ आशिल्ल्या खाशेल्या भुरग्यांची बास्केटबॉल सर्त जाली पणजे. व्हीलचॅरार बसून खेळ्ळे बास्केटबॉल. भाजपाचो आदलो मंत्री रमेश तवडकार लढयतलो लोकसभेची वेंचणूक दक्षिण गोंयांतल्यान. बसकांचो धडाको सुरू. आतां खबरो विस्तारान. काँग्रेस पक्षान नवी भिरांत उक्तायला. तांकां दिसता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार विधानसभा विसर्जित करतलो आनी नवी वेंचणूक जायसर आपूण मात प्रभारी मुख्यमंत्री म्हण रावतलो. फुडले 6 म्हयने वा फुडल्या वर्सा लोकसभा वेंचणुके वांगडा विधानसभेची वेंचणूक जाली जाल्यार तेन्ना मेरेन. ताका लागून अशे तरेचो प्रस्ताव आयल्यार तो मान्य करचो न्हय अशी विनवणी करपी पत्र काँग्रेसीन राज्यपालांक बरयला. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा ही फकत शक्यताय न्हय. सरकार अस्थिर जालें तेन्ना पर्रीकारान 2002 वर्सा अशीच अचकीत विधानसभा विसर्जीत केल्ली. आतांय परत अस्थिरतेचें वातावरण आसा तेन्ना पर्रीकार परत तेच करतलो. देखून गिरीश आनी विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर हांणी राज्यपाल मृदुला सिन्हाक निवेदन दिलां. अशा तरेचो प्रस्ताव आयल्यार तो मान्य करचे बदला सगळ्यांत व्हडलो पक्ष आशिल्ले काँग्रेसीक पर्यायी सरकार घडोवपाक आपोवचें अशें तांणी मागलां. हे मागणे फाटले रजावत कितें तें गिरीशान सांगलां. काँग्रेस पक्षाक मात्तूय दुबाव दिसना की येत्या ते कांय दिसां भितर मनोहर पर्रीकार परत कॅबिनेट आपोवन गोंयची असेंब्ली डिजॉल्व करून आनी आपल्याक स्वताक कॅरेटेकर चीफ मिनिस्टर रावपाची परिस्थिती निर्माण करून पार्लमेंट पर्यंत आपूण कॅरेटेकर चीफ मिनिस्टर रावन गोंयचे असेंब्लीची इलेक्शन पार्लमेंटा बरोबर जावपाची दाट शक्यता काँग्रेस पक्षाक दिसता. आनी ह्याच पांयभुमीचेर गोवा काँग्रेस कमिटीन आनी गोंयचो आमचो ऑपोजिशन लिडर बाबू कवळेकर हांणी दोगांयच्या सही मारून आयज राज्यपालाक आमी निवेदन सादर केल्लें आसा. तेजे कडेन मागणी केल्ली आसा की असले परते फ्रॉड इल्लिगल कॅबिनेट रेजोल्युशन जर तुजे मुखार आयली जाल्यार तुवें पाताळून पळोवपाक जाय. प्रत्येक मंत्र्या कडेन विचारपूस करपाक जाय की असलें कितें रेजोल्युशन तुमी पास केलां काय म्हणून. कारण आयच्या जे आमदार सगळे आसात काँग्रेस पक्षाचे आमदार 16 आनीक हेजे भायर जे सरकारांचे आमदार आसात जितून खुबशे मंत्री आसात हांकां कोणाकूच असेंब्ली डिजॉल्व केल्ली नाका. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीकूय असेंब्ली डिजॉल्व केल्ली नाका. कारण असेंब्ली जाल्यार फक्त 18 म्हयने जाल्ले आसात. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मायनिंगाचो प्रश्न अजूनय जाग्यार पडोंक ना. मनोहर पर्रीकाराच्या फुडारपणान घडयल्ली विधानसभेची लेखा समिती, शहा आयोग आनी उपरांत एसआयटी कडल्यान चौकशी अश्यो एकार एक गजाली चालूच आसा. एसआयटी कोणाकोणाचेर धाडी घालीत आसा आनी आतां लोकायुक्तानूय हाची दखल घेतल्या. The mining issue refuses to die down. The government is trying a lot to crack down the illegal mining, and as a part of investigation on Tuesday, an investigative team was sent to raid the offices of Harish Malwani, a miner. Harish Malwani sent Goa 365 the reaction to this raid, and here is it. He says that they are unable to find anything wrong in our submission, so all the allegations are coming. Also, they do not have a full knowledge of how ore is mined and graded for storage or sale. Firstly, the mine was a concession under the Portuguese law, and upon the death of my father in 1984, it was inherited by me under the judicial proceedings called Inventar, which is particular to Goa, whereas the Goa Abolition of Mining Concession Act came only in 1987, and that is after the Inventar proceedings. Secondly, we were the only ones to have properly declared the subgrade stock, which got upgraded to O stock due to the 2009 notification, which brought down the cut-off grades
so the shift in stock from subgrade to graded ore. Thirdly, we do not maintain physical ledgers, so they are unable to find any books of accounts. Our only accounts are in tally, so they are in electronic forms. However, we have submitted the audited statements for the relevant years. Anyways, we shall be sending them our tallied data, which shall incorporate in every step of the investigation. आदलो पुलीस महानिरीक्षक सुनील गर्गाचेर भ्रष्टाचाराची केस करपाक दिवची म्हूण वास्कोचो उद्देजक मुन्नालाल हलवाई आता सुप्रीम कोर्टान वतलो. गर्गान लाच घेतली म्हूण केस करून ताका अटक करची ही मागणी घेवन हलवाई कितलोसोच तेंप जालो झगडत आसा. मुन्नालाल हलवाईन पुराव्यांसयत आरोप केल्लो की गोयचो IGP असताना एक केस रजिस्टर करपा खातीर गर्गान ताच्या कडेन 5.5 लाख रुपयांची लाच मागिल्ली, पूण ताचेर FIR जाली ना. तेन्ना हलवाई मडगांव सत्र न्यायालयांत गेलो आनी जानेवारीन कोर्टान ताचेर केस करपाचो आदेश दिलो, पूण गर्गान हायकोर्टान वचून ह्या आदेशार स्टे हाडलो. मात ह्या आदेशाचेर फुडल्या कोर्टान वचपाची मोकळीकय हायकोर्टान हलवाईक दिल्ली. ते प्रमाण तो आता सुप्रीम कोर्टात वचपाचो आसा. To decide on the sanction for prosecution, because the time bound is not mentioned in that. It might take, even if steps is not been taken, it might take years together, and nobody will, I don't think even Ministry of Home Affairs will give sanction the way it is going on. There are many cases in India, there's lakhs of cases where the FIR is not been registered due to sanction. आदल्या पोलीस महानिरीक्षकाचेर FIR करतलो जाल्यार केंद्रीय गृह खात्याची परवानगी जाय पडटा. ताका लागून सुप्रीम कोर्टान वतना हलवाईन भ्रष्टाचार विरोधी पुलीस पंगडा सावन गोयच्या मुख्य सचिवा मेरेन सगळ्यांचेर केस घालतनाच केंद्रीय गृह खात्याच्या सचिवाचेरय केस घालपाचे ठरयला. If sanction is not given for years together, then a person, high profile person sitting on the chair, he can commit 10 murders, 10 anything, criminal act he can commit. Till the government doesn't give sanction, that means no FIR will get registered. It is not a correct decision. It's a shield which has been the person who has made a law. It is shield to protect the such officers. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो. नुस्त्यातले फॉर्मेलिन तपासपा खातीर सध्या वापरतात ते किट सारखे नात अशें कांय समाजीक वावुरपी म्हणटात. ही गजाल साप्प फट अशें सरकार म्हणटा. ह्या किटावेल्यान सरकाराचेर केल्ल्या आरोपाकय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन जाप दिल्या. Formalin in fish is a big controversy and it just refuses to die down. The government, in a bid to try and keep this under control, has said that it would give kits for people to test this. An activist has tested this and he posted videos of his results. He says they don't work. However, there is a counter justification submitted by Dr. Ravi Shankar, director of CIFT, who has developed the validated rapid detection kit for formaldehyde contamination. The Health Minister Vishwajit Rane has sent this response of his, saying that this is a response to the demonstration made by the activist to the media regarding the CIFT kit. He says, and I quote, "I have forwarded the videos to him and had requested him for his comments." Now this is what the email that has come from Dr. Ravi Shankar. In it, he puts forward certain points. He says, the following observations shall serve as counters to purported video of the activist related to the high media formaldehyde rapid test. He says that the activist had 3 different concentrations of formalin and he was under the impression that the final concentration of the fish tissue should be the same and could be detected by the test kit. He says that this assumption is utterly flawed and bereft of scientific understanding. According to him, the activist had not taken into account the volume change and the accompanied dilution of original formaldehyde concentration. Another point he makes is the activist had used 3 to 5 ppm concentration of formaldehyde for spiking fish, and the final expected concentration would always be below this range and cannot be detected by the kit. He says that it is equally erroneous to assume there is 100% uptake of formaldehyde after spiking it.
and goes on to say that this has been shown in published scientific literature that the uptake of formaldehyde by fish skin after dipping earring depends on the type of fish species and duration of exposure. This is as per the scientific investigation published in Chemosphere, volume 195, March 2018, pages 702 to 712. Formaldehyde, according to Dr. Ravi Shankar, is highly volatile and escapes out of prepared solutions if adequate care is not taken. The free form of formaldehyde is considered to be toxic and estimated by regulatory agencies that the rapid test kit determines the free form of formaldehyde in order to assess the adulteration. Now, one point is of ISI. Here, doctor says that the rapid test kit for determination of formaldehyde concentration was developed by ICAR CIFT to help regulators to instantaneously determine adulterated fish. The screening kit has been developed after arduous validation experiments as per international requirements. Use of this kit is supported by FSSAI and doesn't need any ISI mark. This is what the activist was referring. The standards developed by BIS are voluntary and don't have provision for labeling screening tests. भाजपांतल्यान भायर सरिल्लो आदलो मंत्री रमेश तवडकार फुडली लोकसभेची वेंचणूक अपक्ष म्हूण लडोवपाक सोदता. वेंचणुकेच्या तयारी खातीर ताणें वेगवेगळ्या वाठारांत वचून बसका घेवपाक सुरवात केल्या. ह्या बसकांनी आपणाक बरो प्रतिसाद मेळपाक लागला अशें तो सांगता. रमेश अनुसूचित जमातीचो आनी दक्षिण गोंयांत अनुसूचित जमातीचे कितलेशेच मतदार आसात. ताका लागून तवडकार विरोधी उमेदवाराक मोठी टक्कर दिवपाक शकता. MP इलेक्शनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की हांवें सबंद सावथ गोवा बरोबर प्रवास पयलींय चालू आशिल्लो, आतांय चालू आसा. दर दिसाक सादारणशे 3-4 ठिकाणांचेर वचून लोकांक मेळप की प्रत्येक मतदारसंघांतले किंवा प्रत्येक तालुक्यांतले जे प्रमुख लोक आसा की जे वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये सुद्दां जी तांची असंतुष्ट आसा अशाय लोकांक मेळून दिवं आसा न्ही. फुडल्या येणाऱ्या काळांत मागीर सादारणशे प्रत्येक मतदारसंघांत जे प्रमुख लोक आसा तांकां मेळप जाल्लें आसा. म्हजें रिस्पॉन्स प्रचंड आसा. लोकांची सिंपती आसा की प्रत्येक गांवांक वतकच लोकांचें आपलेपण जें दिश्टी पडटा तें खऱ्या अर्थान तें हांव इमेजिनूच करपाक शकना. लोकांच्या मागण्या विशीं विचारल्यास रमेश सांगता ताणें चडश्यो मागण्यो पुराय केल्यात, पूण 2 मुखेल मागण्यो अजूनय पुराय जाल्ल्यो नात. तातूंतली एक म्हळ्यार आरक्षण आनी दुसरी म्हळ्यार उदरगतीची. 2 गजाली उरल्यो आसा न्ही. ते म्हणटा ते राजकीय आरक्षण म्हणजे विधानसभेमध्ये आरक्षण हो एक विशय उरिल्लो आनी दुसरो जो विशय आशिल्लो की डेव्हलपमेंट हें आसा न्ही एजन्सीज ज्यो आसा न्ही त्यो फॉर्म करप. 2 विशय उरलेले. आतां म्हाका सांग की आतांचे जे मिनिस्टर आसा ते त्या दृश्टिकोनात पाठपुरावो करतात. हांवें तांकां अनेकवाचे तांकां सांगलेलें आसा. त्यामुळे बाकीचे अनेक जे 12 डिमांड ते 10 डिमांड ऑलमोस्ट म्हज्या काळांत हांवें ते फुलफील केल्ले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. घेवया आनी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. टाटा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या बांदकाम सुवातेवेल्यान सामान चोरपाक सोदपी 3 कामगारांक वास्को पुलिसांनी धरले. बांदकाम सुवातेवेले सामान लोडिंग करपाचें काम हे कामगार करताले, पूण ह्या मोडिल्ल्या सामाना वांगडाच बरें आशिल्लें सामानूय ते विकपा खातीर लोड करताले. टाटा हाऊसिंगचे SH सुरेश बाबून कागाळ केल्या उपरांत गुंडाप्पा बसनगौडा आनी अमरेशाक कंपनीचे सामान चोरतना पुलिसांनी धरले. तसेच सगळे सामान ताचे कडल्यान हस्तगत केले. ऑफेन्स रजिस्टर केला अपॉन द कंप्लेंट ऑफ सुरेश बाबू. त्यांनी कंप्लेंट दिली की ती कितें टाटा हाऊसिंग जी कंपनी आसा पळय तेंचे डेब्रीज काडपाचें काम चालू आसलेलें आनी तितून तेंचे आनी जे मटेरियल आहले ते डेब्रीज काडटा तेंच्यांनी ते लेबर लोक आहले तेंच्यांनी ते आनी तेंचे जे कंपनीचे बरें मटेरियल तेवूय तेंच्यांनी गाडयेन घातले चोरपाच्या उद्देशान. ते गेटीर तांकां सेक्युरिटीन आडयले आनी चेक केले. तेन्ना तांकां ते मेळ्ळें की हे लेबर ते तेंचे जे मटेरियल आहले ते चोरून घेवन वयताले अशें. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. अपंगूळ मनीस खेळपाक शकनात हो विचारच चुकीचो. मंगळारा बांबोळेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार जाल्ल्या बास्केटबॉल सर्तीत अपंगूळ भुरगे व्हीलचेअर घेवन खेळ्ळे. तशेंच कार्यशाळेंतय ताणें वांटो घेतलो. पळोवया पुराय बातमी.
व्हीलचेअर बास्केटबॉल संघटनेन गोंय खेळा प्राधिकरण आणि भारतीय बास्केटबॉल महासंघाच्या जोड पावलान मंगळारा कार्यशाळेचे आयोजन केले. ह्या कार्यशाळेत सगळ्यात 16 अपंगूळ खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. तातूंत एक बायल खेळगड्याचोय आस्पाव आशिल्लो. पळयात ह्या कार्यशाळेची कांय खिणचित्रां. We are here to introduce wheelchair basketball, which is a new para sport to the persons with disabilities in Goa. It's a 2-day camp. We are teaching them the basics of wheelchair basketball, like wheelchair skills, ball drills, and then the basics of offense and defense skills. At the end of the second day, today we are going to have an exhibition match where they will showcase their talents and what they have learnt in the last 2 days, and then they will be given away the certificates. And we will be working with the local state wheelchair basketball Goa association for any of our future camps, or for them to introduce more and more players from Goa. WBFI will be supporting them in all the technical aspects. Every year we conduct national championship, and in September 2022-23 we are conducting our 5th national wheelchair basketball championship at Erode in Tamil Nadu, and we have selected 10 players from this 16-member team, and they will form a Goa team and they will represent Goa in the 5th national championship. In the national championship we are expecting around 19 states to come. 19 men's team and 9 women's team will be participating. Definitely they will learn a lot, they will get motivated, and they will bring in more people to play wheelchair basketball, and we hope the sport grows in Goa. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. आणि इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.